लक्षवेधी सूचना श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, I beg to call the attention of the Minister for Public Works Department to the following. Fear and anxiety in the minds of the people of Margao with regard to the sewerage chambers overflowing at various locations, creating health hazards and obnoxious smell. The steps the government intends to undertake in this regard. Speaker sir, the Margao sewage scheme was commissioned in the year 88-89 and with the 7.5 MLD STP at Shirwadem. Over the year, the sewer network was expanded with the increase in the development in and around Margao city. The 7.5 MLD STP is inadequate to handle increased sewage load, and hence the two new STP were taken up for the construction, 20 MLD and 6.7 MLD. The old STP discarded, and after the commission of the said new STP is in the same premises in the year 2017. Due to the instant rains in the last few days, 131.2 mm in the last 24 hours, the most of the areas in Margao, especially the low-lying areas, already submerged and groundwater level has already increased. Due to the flooding, the rainwater is entering in the manholes and chambers inside the houses, colonies, and which are located in a low-lying area and waterlogged areas. Margao and Fatoda sewerage network and each 35-year-old is in the dilapidated condition. New North Trunk main from the presentation school to the STP Shirwadem is completed and commissioned. The stretch from the Arlem Circle to the presentation school is in progress. The work is delayed due to the encroachment along the acquired land of PWD. There is a heavy infiltration and exfiltration in existing old network of the Margao due to the heavy rains. The precautionary maintenance before the monsoon, such as the roading, desiltation, flushing of the manholes and sewer lines, was carried out in May 2024. The total wastewater, including the infiltration of the rainwater received in both the STPs, is 41 MLD against the capacity of the 26.7 MLD. In the view of above, the additional 20 MLD is proposed by revamping the 7.5 MLD STP at Shirwadem Margao. Hence, there should not be any fear and anxiety in the mind of the people. Yes, sir. एक म्हणजे रिप्लाय सर्क्युलेट करू ना स्पीकर रिप्लाय आणि सर्क्युलेट सर्क्युलेट करपाना स्पीकर सर एक सिरियस प्रॉब्लेम प्रत्येक पावसाळ्यात एक सिरियस प्रॉब्लेम जाता आणि ते म्हणजे ते म्हणतात की सिवरेज प्लांट पळय आसा शिरवड्यार जो प्लांट आहा तो ऑगमेंट करपाची गरज आसा हो एक डिमांड ते इंजिनियरच सांगतात सेकंड ज्या जाग्यार हाऊस कनेक्शनां आसात खुबश्या एरियांनी हे चेंबर सामके ओवरफ्लो जावन अक्षरशः लोकांच्या खंय शेतांनी वतात लोकांच्या पोरसांनी वतात आनी तांकां घाण मारतात म्हज्या कोतान चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवचें की हे हाजे ह्या लायनीची ज्या भागांत हे चड जाता त्या भागांत त्या लायनीचें ऑडिट जावचें ते लायन सारकी चॅक करची गरज पडली जाल्यार लायन रिप्लेस करची आनी ट्रिटमेंट प्लांट ऑगमेंट करप हें अत्यंत गरजेचें तें जाता तितले बेगीन ट्रिटमेंट प्लांट ऑगमेंट करचो नाल्यार सदांच ते म्हणटा की पावसांत प्लांट फूल जाला म्हणटा आनी प्लांट आनी कॅपेसिटी घेवपा जायना म्हणटा एक्चुअली देर वॉज ए डिस्कशन एकदां आनी गव्हर्मेंट हॅड एग्रीड टू ऑगमेंट द प्लांट ते म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन केलें जाल्यार बरें जातलें नाल्यार लोकांक प्रत्येक पावसांत हे प्रॉब्लेम जावपा जायना बाकीच्या दिसांनी बरें आसता पावसांनीच हे प्रॉब्लेम जाता सो ताका रेमेडी काडप हें अत्यंत गरजेचें हांव मुख्यमंत्र्याक विनंती करतां की ताणें एक कोण तरी नोडल ऑफिसर अपॉयंट करचो PWDंतलो हू वील हँडल दीस आनी चड करून म्हज्या कोतान तो सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो हो आसा पळय मॅनेजींग डायरेक्टर ताका जर जबाबदारी दियत इट वील बी मोर बेटर की चडशें काम तांणी केलां सिवरेज कॉर्पोरेशनान थंय काम चडशें केलां स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान आन्सर दिला तेन्ना रेफरन्स केला मडगांव फातोर्डा आनी नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायनाचे नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन हांव मंत्री आसतना हांवें सुरवात केल्ली तें कंप्लीट जायना इतल्या खातीर की तें एनक्रोचमेंट म्हणटा इज नॉट द रायट आन्सर थंय कंप्लिशन जातना मदीं आमचे कलेक्टर थंय लेवल चुकलें काम परतें करचें पडलें जी लायन कंप्लीट जाल्या प्रेजेंटेशन टू शिरवाडे म्हणटा ती कमिशन जावंक ना इन्फॉर्मेशन रॉंग आहा कमिशन जावंक ना
आनी जे रायट टू प्रेजेंटेशन मेरेन जावंक जाय ती एनक्रोचमेंटा खातीर बंद जावना, काम चालू आहा तें आतां मेन इश्यू जाला तो असो, सिवरेज तुवें सांगला ते भशेन उदक भितर वता, चड पावस पडला आनी चेंबरांतल्यान भायर येता, तो लो लायिंग एरियन प्रॉब्लेम जातलोच. पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक ओवर झिलसनेस दाखयला आनी सगळे जे चिकन मटन सगळे SPDAची सगळीं शॉपां आहा तांकां नोटिसी धाडल्या दॅट तुमी सिवरेजीक कनेक्ट करा नाजाल्यार तुमची बंद उडयता म्हणून आमी. आतां हें जालां कशें की थंय सिवरेज लायनूच ना, सो फॉर देम टू कनेक्ट देर इज नथींग टू कनेक्ट. So they are willing to connect, but there is no sewerage line. And the pollution control, but this is a related topic, because it relates to sewerage. And they are saying we will shut down your entire shops. Market. Yeah, market म्हळ्यार हें फातोर्डान येता आनी इट इज पार्ट ऑफ द नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन, थंयच्यानूच ती वतली. स्पिकर सर हें जातना एक हांव एग्री जाता मडगांवच्या आमदारान म्हणला ते भशेन नोडल ऑफिसर जाय, कित्याक ते ब्लेम शिफ्ट करतात. डिपार्टमेंट काडटा कॉर्पोरेशनाचेर घालता, कॉर्पोरेशन काडटा डिपार्टमेंटाचेर घालता. अदरवायज काम बरें केलां आमी, वी हॅव बीन फॉलोईंग अप, वी हॅव बीन हेल्पिंग देम, बट फार्मर्स हॅव बीन मोस्ट एफेक्टेड. अशे थोड्यो एरियाज आहा जंय गोरवां पसून वेंचर जायनात. ताजे खातीर जेन्ना आमी हो सरकार केल्लो तुमचो तेन्ना आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान घाल्ले आनी 300 कोटीचो हो प्रोजेक्ट केल्लो. तेन्ना तुमचो नितीन गडकरी पसून चॅक करता, अरे हे आनी कितें काय म्हण सिवरेजीचो प्रोजेक्ट हातून घालता काय म्हण. कित्याक म्हाका खात्री आशिल्ली, कित्याक कोण हो हात लावचो ना म्हण. बाबू नायकाच्या टायमा वयल्यान हो इश्यू चालू आहा की तो म्हणटालो सब स्टँडर्ड काम केलां आनी डायरेक्ट इट इज गोईंग इन टू. दोतोर आर्कांश मिनेजान म्हाका दिसता जनेलां आलेश सिकराक खबर आसतलें मंत्र्याक, ताणें जनेलांच उगडी केली नासतली 10 वर्सां. आनी आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा ताजे फाटल्यान परिस्थिती अशी आसा की ते लोकांक सिवरेज म्हणल्यार नाकाच, आमकां सिवरेजूच नाका म्हणटा ते. इतली ओपन सिवरेज डिस्चार्ज जाल्ली आहा ती. थंय तुवें तें एक तो सिस्टम हाडलो पळय तो, ते भितर ते पायपलायन ते ती आनी एक एक्सटेंशन आमी मागिल्लें, ते तूं कशेंच त्या काना मनार घेना, तूं करताच म्हणटा फुडें कांय जायना. ते हांवें आमची अशी एक लो लायिंग एरिया आहा माडेल म्हणटा थंय, वेर दीस इज एन इशू. सो आय थिंक लेट्स एक दीस मिटींग आहा पळय ड्युरींग द कोर्स ऑफ दीस सेशन, ज्यो कितें पेंडींग इश्यूज आहा ते आमी थंय हाडटात. आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तुमी डायरेक्शन दियात की दुकानां बंद उडोवंक जायना, तुमची लायनीच थंय ना जाल्यार आनी ते कनेक्शन कशें घेतलें. आनी सेकंडली ह्युमन वेस्ट, their sewerage is not going to take mutton waste and chicken waste. That doesn't become human waste. How will they discharge it in the STP? STP is not going to accept it. So taka ani ek kide ETP BTP करची पडटली, but you cannot take the businessman to task, and this is a related topic. श्री निलेश काब्राल. की infiltration on almost from 26 to 41 जाता. Because I would like Honorable CM, because not only in this, आता आमच्या मतदारसंघान हें आसा, so infiltration जे जाता, एका steps कितें तरी करपाक जाय for bringing a solution, because STP is supposed to be only for sewerage, not for infiltration. So how this infiltration in the answer Honorable CM Dila, I don't know, because you cannot ascertain, that means there is some fault in understanding what the infiltration is. So infiltration, no, manual is not, Speaker sir. Speaker sir, the infiltration to me 41 MLD sangla paye. It cannot come in the sewage treatment plant. It should not come. So these steps should be taken to see that infiltration does not happen. श्री विनेश बोरकर. स्पीकर सर, हे सिवरेजीचे हेच्या पयलूय डिस्कशन जाल्लें, पण अजून पर्यंत सोल्युशन त्या पद्दतीन मेळूंक ना. आनी मडगांवान तशेंच पणजेन स्पीकर सर पाट्यार तुमी पळयता आसतले, थंय एवरी टायम म्हटल्यार पावस आसा पावस ना नाल्यार थंय सिवरेज लिकेज जायत आसता. आनी हे एवरी टायम आमी सिवरेजाक सांगलेलें आसा, पण हांव नको, पाटो म्हटल्यार प्रायम लोकेशन आसा, थंयूय इतली सिवरेज जाता. डिपार्टमेंटान कितें तरी तेजेर एक्शन प्लॅन हाडपाक जाय. आनी पावसान तरी आतां तुमी वचपाचें हें ना, थंय सामको वास मारता. सो स्पीकर सर, सभागृहाचे एक मिनट, सभागृहाचे कामकाज 10 मिनटां वाडयता. स्पीकर सर, हेजेर डिपार्टमेंटान खंय ना खंय एक्शन प्लॅन हाडपाक जाय. मडगांवान तशें बाकीच्या सिटीनूय खंय खंय सिवरेज लायन ओडलेली आसा, ओडली म्हणटकच मागीर मेंटेनन्स तेजेर लेवल सारकें कांयच आसना, लिकेज चालूच आसता. सो पाटो तुमी पावले आसतले, पाट्यार तरी सामकें बुरशेपण जाल्लें आसा, सामको वास मारता. आनी प्रायम लोकेशन सगळे गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट आसा, प्रायवेट इन्स्टिट्यूट आसा, सगळे आसा ते. श्री अलेक्स लॉरेन्स. दोनीच पॉयंट एक रेज करता. एक म्हणल्यार
the whole sewage from Margam Fatorda gets released in Alle. And आमकां त्रास जाता. थिंग कितें जालें कनेक्शन ना कितें तरी तें कितें जालें तें सोल्युशन आहा तें करपा जाय. आनी सेकेंड low lying areas आहाय पळय तेक पड पंप घालून जो तरी you can कितें म्हणटा connect it to some other place where where the low lying issue gets solved. जाल्यार तो एक इशू जाता कित्याक those are two major issues we have as far as full Margaon Fatorda housing board आख्खी line including Alle and ते जंक्शनाचे सगळे थिंग रिलीज जाता. आमी बॉब मारले सकयल रिलीज करता हुई हारेबांदर ते सायडीन तेणे बॉब मारली ए सायडीन करतात. वी हॅव टू कॉन्स्टंटली आमगे कितें जाता शेतकार आहा ते शेतां वयता आनी त्रास जाता. दॅट इज माय जस्ट माय रिक्वेस्ट टू चीफ मिनिस्टर मिटींग घेता म्हाका पळय वील सेटल दॅट इशू. हे जे प्रॉब्लम आहा हे आतां उलयत येयलो हाय हेज सोल्युशनूय दिल्लें पूण स्पिकर सर आतां हेजें बरोवन दिलां ड्यू टू फ्लडिंग द रेन वॉटर इज एंटरींग द मॅनहोल्स म्हणजे वी आर एडमिटींग एंड वी आर एडमिटींग दॅट सिवेज इज गोईंग आनी इट इज गोईंग इन टू रिवर साल. फायनली ऑल दीस वॉट इज हॅपनिंग हें सगळें बुरा हेच रिवर साला येता. ऑलरेडी WRTन एक फायल करून सबमीट केल्ली आनी ऑनरेबल मिनिस्टरूय आयिल्लो. प्लगिंग इज रिक्वायर्ड टील द टायम ऑल दीस कित्याक आनी 3 वर्स गरे वयतलीं हें सक्सेस जावपाक आनी आमगे हो टर्म 5 वर्सांचो आहा तो काबार जातलो. बट हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ दीस सिवेज इन टू द रिवर साल. आनी प्लगिंग करपा म्हणून आमी जिओ बॅग्स हाडलेलें वीच वॉज व्हेरी सक्सेसफूल. बट ते जिओ बॅग्स कित्याक हाडलें जिओ बॅग्स हाडलें सो दॅट हें जेन्ना फुडें तयार जाता ही सिवेज जी आहा ती रिवर सालां वचपा नाका म्हूण आनी ते प्लग करपाक जे जे पॉयंट्स आहाय ते आनी हे सक्सेस जाल्ले सगळे आयिल्ले. PWD मिनिस्टर तेन्ना आमगे बाब निलेश काब्राल आशिल्लो तोय आयिल्लो. So there was no doubt in the technology. Now it has been kept on hold. कित्याक रिवर सालाक कोण आवय बापूय नासल्या भाशेन जाला आतां. So we are admitting that pollution is happening. We are admitting that our manholes water is coming because of low tide. We are admitting that we have delayed. But we are not taking action against the department who is allowing this to happen and not taking मेजर्स की आनी 1 वर्स जरी तरी उरले जाल्यार कशें जातलें. बिकॉज हे 1 वर्सान जावपाक काम न्हू तें. इट इज देर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दीस स्पीकर सर. सो आय थिंक समवे स्पीकर सर एक एश्योरन्स जाय टू प्रोटेक्ट रिवर साल. माय ओनली रिक्वेस्ट इज टेक्नॉलॉजी इज कमिंग टील द टायम ऑल दीस इज फॉलिंग इन प्लेस ऑल युअर एफर्ट्स. रिवर साल जर तर साफ दवरतलो जाल्यार हे पॉयंट्स जे आहाय जे सगळे हांव हिंग रिवर साला ऑपोजीट म्हाका सदां आमगे बाब दिगंबर कामतूय मुजे बरा एक कॅम्पेनी गेल्लो टू सेव रिवर साल. आमी एक ओथ गेल्लो रिवर सालाचे की आमी सेव करतले म्हणून आनी दिगंबर बाबूय आशिल्लो. सो ही इज ऑल्सो देर विथ मी. ही हॅज टेकन अ ओथ ऑन द रिवर साल टू प्रोटेक्ट इट. सो तेण जेन्ना ओथ गेला मुजे बराबर तागेलोय सपोर्ट आहा म्हाका. सो हे जिओ बॅग्स जाल्यार जिओ बॅग्स घाला नाजाल्यार फायंड अ टेक्नॉलॉजी टील द टायम वी कम इन द नेक्स्ट असेंब्ली. स्पीकर सर हे असेंब्ली उलोवप जाता बट हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्युशन इन टू रिवर साल. हें जरी तरी आज उत्तर मेळटा हिंगा जाल्यार हे कॉलिंग एटेन्शनाचें जें जितलें दिलां बिकॉज गव्हर्मेंट हॅज एडमिटेड दॅट देर इज अ फेलियर ओवर हियर. स्पीकर सर because recently सांजे रामनागरी आणि मुगाळी कनेक्ट केलें रिसंटली केलोय पूण आतां मॅक्झिमम सगळे मॅन्युअल्स आहाय ते ऑलरेडी ओवरफ्लो जातात. कन्सर्न डिपार्टमेंटा इंजिनियरां हाडून दाखयला ते सगळे डॅमेज हेजेर मातशें नदर दिवची आनी ते मातशें प्लग करचे. श्री केदार नायक. सजेशन आशिल्लें की पर्वरी गिरी वाठारांत जे एक सावथाचें म्हणून ओके हांव उलयत मरे बिकॉज एक हांव एड करपाक सोदता हांव एक मोठो इश्यू विथ रिगार्ड्स टू द सुरेज लायन. बट बिकॉज जे हे डिस्चार्ज कोता आसतना देर आर सेवरल वॉटर टँकर्स टेकिंग स्टोरेज. This is a very serious issue. Last time आमचे PWD मिनिस्टरान सांगलेलें he had set up some mechanism. हे तेज नंतर बंद पडला आनी पोत्ते उदका जे टँकर आहाय तितून सुरेज घेवन वयताय. आमचे काँग्रेसाचे डेलिगेशन गेले 2-3 पुसा बंद केले. आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटांत फ्यू डेज बॅक देर वॉज अ इश्यू तो येता आपणागे सुरेज टँकरा पायप घेता आनी थिंग सोटा आनी तेच अरे Margaon, it is related to the sewage. Oh, speakers, so they are leaving it in all the sewage, even in Margaon. They are leaving it in Margaon. That is why the smell is coming. Speakers, yeah. So
हांव हॉर्न पाळना तूं बी नाक रे आमी आहाय थिंगा आहाय तूं पावल दुसऱ्या जाग्यार स्पीकर सर पावला आहा मत तूं स्पीकर सर आतां हितून स्पीकर सर इशू अशें आहा की वी आर टॉकिंग दॅट दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू मुखेलमंत्री बाब तितून चोय लक्ष घाल ते वॉटर टँकर जे सुरेज घेवन वयताय आनी तितून उदक पिवपाचें गरीब लोकांनी. स्पीकर सर थोडेशे नो डावट म्हणजे जो दिगंबर बाब कामत हांच्यांनी जे कॉलिंग एटेन्शन हाडलां वीच इज एन मडगांव फातोर्डा सिवरेज प्लांट हाज्या संदर्भांतले बरेच जाण विशय वेगवेगळे मिक्स करपाकूय सोदता त्या खातीर आतां खंयचीच वॉटर टँकर जे आहा पळय न्ही ही सिवरेज घेवन वचना हांव तुका सांगता दोल्ली मेकॅनिझम आसूं ना त्या वेळार ताज्या उपरांत खंयचीच वचना हांवें क्लियर करता. वॉट मेकॅनिझम यू हॅव पुट इन प्लेस यू टेल अस नो. रजिस्टर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड केल्या वॉटर टँकर जे रजिस्टर्ड केलें मग कांय जायना कितें मेकॅनिझम डिपार्टमेंटान काडपाक जाय ते तेन्ना काबराल बाब पूट सम मेकॅनिझम इन प्लेस. स्पीकर सर हांव PWDच्या डिमांडाचेर तें मेकॅनिझम सांगता PWDच्या डिमांडाच्या वेळार तें मेकॅनिझम सांगता. आत्तां जी बाब पयलीं दिगंबर कामत तांच्यांनी रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे प्लांट अग्युमेंटेशन करपाक जाय चेंज CO लायन करपाक जाय आनी नोडल ऑफिसर घालपाक जाय ते आमी नोडल ऑफिसर जे आसा तो घालता. तो पार्सेकर सद्या MD आसा इज डुईंग अ गूड वर्क आनी तोय नोडल ऑफिसर घालता. दुसरें विजयान रिक्वेस्ट केल्या त्या प्रमाणे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां ज्यो नोटिसी काडल्या पळय न्ही हांव तेजेर इन्क्वायरी करता सद्या तरी त्यो नोटिसी स्टॉप करूंक लायता. तूं म्हणटा जर एक्चुली इट इज नॉट फिजिबल कारण मार्केटांतले STP घालप कारण STP प्लांट परत वर्किंग जावचो ना ताच्या खातीर वेगळो ETP घालचो पडटलो म्हणून ताजेरूय हांव मेकॅनिझम डिसायड करपाक लायता. तिसरो विशय निलेशन म्हटला त्या प्रमाणे म्हणजे एक्चुली हांव ती इन्क्वायरी करूंक लायता ताजें म्हणणें बरोबर आसा की हे वाडटा तेजें लेवल वाडटा ही बरोबर आसा कारण इट इज 41 हे जाता जावपाक जायना इट इज ट्रू लिकेज खंय आसा ही सोदची पडटली आमकां. ओके. तिसरी गजाल साल रिवराचो विशय आयलो. STP म्हणजे एक्सेस उदक जें आसा पळय न्ही हें ट्रीट करून आतां नवीन मेकॅनिझम तेंच उदक परत फिल्टर करून आमी हांव सांगता ह्या पावसाच्या उपरांत सेम उदक हे प्लांटींग आपले वॉटरिंग टू द प्लांट हे करपाचें मेकॅनिझम हाडलां 3 म्हयन्याच्या उपरांत. तें उदक जें आसा पळय न्ही रोड सायडीन जी झाडां लायल्या त्या सगळ्या रोड सायडीन झाडां लावपा खातीर आमी यूज करता. हांव सांगता हांव तुका 3 म्हयन्या उपरांतचो विचार सांगता आत्तां न्ही. ओके. तेच्या खातीर रिवर साळान इन फ्युचर स्पीकर सर हांव आयक स्पीकर सर ताजेरूय आमी सोल्युशन काडटा. ओके. बाकीच्या आमचो क्रूज आनी बाकीच्यांनी सगळीं सजेशन्स दिल्या. एकदां रिगार्डींग दीस STP हांव केन्ना तरी एक 15-20 मिनटाची मिटींग लायता आनी कन्सर्न एका आपयता ड्युरींग द सेशन लायता स्पीकर सर आनी इशू रिजॉल्व करता.